ही जागा ती जागा करून लोकांक खाल्ले यांच्यानी अरे इंका घर सगळ्यांक इंका घर चलोवपा येना इंका घरा बसून म्हणटा सगळ्यांक म्हाका घरा बसून एनिवेज हांव तुका सांगता परत सांगता आता तुमकां कितल्या लोकांक तिका सगळ्यांक आपयता पळय परत सांगता तुमकां व्हडल्यान म्हणटा 13 तारखेक मॅटर आसा परत जर हायकोर्टान डायरेक्शन दिले परत येवचें पडटलें आमकां तेका लागून तुका सांगता तुमी तो कितें एडवोकेटा तुमी कितें करता ते स्टे हाडटा कितें करता ते तुमी करा 13 तारखेक मॅटर आसा परत तुमकां सांगता हांव मागीर इश्यू जायला तुमी म्हाका सांगनाका पुलीस येता सगळे जाण आमच्या दिराचे घर उलोवपाक म्हणलो बरी कित्याक म्हणून प्रश्न कळोंक जाय पयलीं लेटर काय तरी येवंक जाय न्हू पंचायतीन बी कितें सांगलें तुमकां पंचायतीन कितें सांगना पण पयली नोटीस बी येवंक ना नोटीस बी कितें येवंक ना डायरेक्ट हेका येयले पोलीस बी घेवन पुलीस मागीर येयले ते पयलीं येयले कितकी घरां आसा अशें घरां तशी गांवांतच म्हणटा न्हू गांवांत जाल्यार घरां आतां 30 न्हू 40 तरी आसतली न्हू ज्या गव्हर्मेंटाच्या कायद्या प्रमाणे 15 मिटर सोडून जी घरां आहा पळय ती खंय तरी डेमोलिशनाक वयपाची अशी तेंची हे आशिल्ली सो तेज्या उपरांत गव्हर्मेंटान आतां परतून हेका रुलूय काडलो की जी 14 पयलींची जी घरां आहा ती खंय तरी रेगुलरायज करतली म्हणून आनी आतां ती 15 मिटरा भायर जी आतां घरां आहा पळय ती थोडी भितरली एक टायम पयलींची आसतली आनी थोडी जी आतां 2014 उपरांतूय बांदल्या सो त्या 2014च्या उपरांत जी घरां बांदल्या पळय तेजेर कितें आहा फुडें ती घरांचें कितें करपाचें अशें आनी जेन्ना जर ते डायरेक्ट टेप लावपाक येता आनी खंय तरी हायकोर्टाची ऑर्डर आसतलीच तेंकां पूण जेन्ना तुमी टेप लावपाक येता तेन्ना एक खंय तरी इन्फॉर्म तरी करपाक जाय नाल्यार कितें तरी डायरेक्ट घेवन सो आमी हेच्या फुडें अशें ठरयलां की ताका 13 तारखेक कोर्टान आमी एक पेटिशन फायल करतले किंवा आमी एडवोकेट करून थंय स्टे हाडटले काही कोणी तरी एक कंप्लेंट केली तशी की इनिगली घरां आसा आनी ते आज मामलेदार आनी तलाटी सर्वे करपाक गेल्ले ते कंप्लेंटर हांगा पावोंक ना आमी कलेक्टरा मामलेदार आनी तलाट्याक आमी सांगलें की कंप्लेंटराक हांगा हाड आमकां कोण तो पळोवंक जाय जाल्यार ते म्हणटा हायकोर्टाची ऑर्डर आसा आमकां हायकोर्टाची ऑर्डर आमकां सर्वे करून दिवचें ना तशें आमी तांकां सर्वे करून दिवंक ना आमचे तेंच्यांनी आयकलें त्या बद्दल हांव तेंचे खूब धन्यवाद म्हणटा